नमस्कार. कोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. राज्यात पावसाचो जोर सुरूच. नेटाच्या पावसाक लागून सोना सत्तरीत रस्तो गेला उदका पोंदा. विद्यार्थ्यांसयत थळाव्या लोकांचे हाल. उदकांतल्यान लोकांक काडची पडली वाट. शाळा आनी उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात एआयचो जातलो आस्पाव. उद्देग आनी शिक्षणीक संस्थांच्या सहकार्यान एआय मुखार व्हरपा खातीर समर्पित मंडळ करतले स्थापन. मुख्यमंत्री सावंताची म्हायती. रोरो फेरीबोटींचे मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी जाले उक्तावण. फुडाराक हेर रुटांचेरय रोरो फेरी करतले सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची म्हायती. गोयच्या पर्यावरणाची हानी करपी 4 प्रकल्पांक गोवा फाउंडेशन आनी हेर एनजीओंचो खर विरोध. हे प्रकल्पाक गोंयांत नाकाच. एनजीओंनी बरयलें थेट प्रधानमंत्री मोदीक पत्र. रोरो फेरीबोटींक दिल्या नांवां वेल्यान बोवाळ. द्वारका आनी गंगोत्री नांवा वयल्यान पाटकारान सरकाराचेर केल्ली टिका. नांवाक विरोध करपी देश विरोधी. पाटकाराचे टिकेक केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री श्रीपादाची जाप. पुराय राज्यभर कम्युनिदाद जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां नियमीत करपाच्या निर्णयाक 66 कम्युनिदाद अध्यक्षांनी बसका घेवन केलो विरोध. सेव्ह कम्युनिदाद सेव्ह गोवा कॅम्पेनी अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात घेतले धाव. आता पळयात खबरो विस्तारान. राज्यात सध्या नेटाचो पावस सुरू आसा. मंगळारा रातीच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. नेटाच्या पावसाक लागून सत्तरीतल्या सोनाळ वाठारांतलो रस्तो उदका पोंदा गेला. विद्यार्थ्यां सयत थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात. लोकांक उदकांतल्यान वाट काडची पडली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दोनूय रोरो फेरीबोटी लॉन्च केल्यो. पीपीपी तत्वाचेर सुरू केल्ल्यो ह्यो दोनूय रोरो फेरी चोडण रायबंदर मार्गाचेर धांवतल्यो. फुडाराक हेर उदका मार्गांचेरय रोरो फेरी सुरू करपाचो आमचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. चोडणा रायबंदर मार्गाचेर आयच्यान रोरो फेरी सेवेक सुरवात जाल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दोनूय फेरीबोटींचे उक्तावण केलें. गोंयान 8 परस चड रुटांचेर फेरीबोटी चलतात. फुडाराक ह्याय रुटांचेर रोरो फेरीबोटी सुरू करतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. रोरो फेरी चोडणा टू रायबंदर हांगा आमी सुरवात करता. इट इज टोटली ऑन द पीपीपी बेसीस. हांव आमच्या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तेजे एंटायर टीम हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. सरकार इनोवेटीव प्रोजेक्ट फक्त रोड ब्रिजीस इतकेच न्ही तर आनीकूय बी लोकांक कशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो हाचो सातत्यान विचार करता. आनी रोरो फेरी हे तेजें एक उदाहरण आसा. गोंयांत जवळपास 8 पेक्षा चड रुटाचेर फेरी चलता. आमी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो रोरो फेरी त्याय रुटाचेर चलोवपाचो आमचो विचार आसा. हांव आमकां विजय बरीत ह्या कंपनीचे मार्फत पीपीपी तत्वाचेर ही फेरीबोट आमी सुरवात केल्या. इट इज एन हाय स्पीड झिरो कार्बन इमर्शन आनी देशांतली पयली रोरो फेरी म्हणपाक काय हरकत ना. गोंयांत सुरवात केल्या. टुरिस्ट एट्रॅक्शनूय आसा एसी आनी अशा पद्दतीचो प्रकल्प सुरू केल्या बद्दल म्हज्या इनलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी इन फ्युचर उरलेल्या जाग्याचेर सुरू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. खूब बरो प्रोजेक्ट गोंयच्या पर्यटनाक वाव दिवपी आनी त्याच बरोबर गोंय मतदारसंघच न्ही संपूर्ण उत्तर गोव्याचे फेरीचो जो काही टायम खर्च जातालो तो टायम वाचोवपी असलेलो तो प्रोजेक्ट आज 2 रोरो फेरी सुरू केल्या नंतर आज जाता. खूब आनंद जाता की चोडणा गांवांत पूल जावचो म्हणून खूब प्रयत्न आमचे आशिल्ले. हाज्या फुडें ते प्रयत्न चालू उरतले. प्रत्येक तात्पुरती वेवस्था लोकांक आनी तिश्टोवपाक जाय अशे पद्दतीची वेवस्था म्हणजे रोरो फेरीबोटी आज सुरू केल्ली आसात. आनी जाणी म्हणजे गांवच्यो पंचायती मागीर मतदारसंघाचे आमदार मागीर फळदेसाय मंत्री ह्या रिवर नेव्हिगेशनाचे तशेंच माननीय मुख्यमंत्र्याचे मना पासून अभिनंदन करता की तांणी हो प्रोजेक्ट फक्त लोकांची सेवा इतलोच न्ही तरी ह्या हितूच्यान आमचे सैमाचें जें पर्यावरण आसा हांगा सुद्दां ह्या रोरो फेरीच्या माध्यमांतून खूब कमी जातलें. हो एक तातूंतल्यान एक प्रयत्न आसा. गोंय हे जगाचो एक ट्युरिस्ट स्पॉट आनी ह्या स्पॉटाक नवीन नवीन अशें इनोवेशन तशें केलें की खरें आनी ट्युरिस्टांचें आकर्शण जाता. म्हाका खूब
म्हाका सांगपाक बरें दिसता की ही रोरो फेरी पळोवन ट्युरिस्टांक आनी इल्लेशे प्रयत्नान ट्युरिस्टांच्या येवपाच्या तुज्यान वाड जातली. आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपादजी नाईक तसेच आमचे MP राज्यसभा श्री सदानंद तानावडे, आमचे प्रेमेंद्र शेठ लोकल आमदार आणि आमचे खास सगळे सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य हांच्या उपस्थितीन भितर आयज रोरो फेरीचें उद्घाटन जाल्लें आसा. पयले फावटी एक बरी टेक्नॉलॉजी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी घेवन आमी आयज रोरो फेरी सुरू केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत येवपी 4 प्रकल्पांक गोवा फाउंडेशन आणि हेर NGOंचो खर विरोध. हे प्रकल्पांक लागून गोंयचे सैमाचेर आनी जैव विविधतायेचेर जावपी परिणामांचें पत्र NGOंनी थेट प्रधानमंत्री मोदीक बरयलां. पळोवया हें वृत्त. गोंयांत येवपी 4 मोठ्या प्रकल्पांक गोवा फाउंडेशन आनी हेर समविचारी NGOंचो खर विरोध. फकत विरोध न्ही जाल्यार तांणी हे प्रकल्प रद्द करचे म्हणून थेट प्रधानमंत्री मोदीक पत्र बरयलां. हे 4 प्रकल्प खंयचे ते आदी पळोवया. हे 4 प्रकल्पांक गोवा फाउंडेशन आनी हेर NGOंचो विरोध. काले भगवान महावीर अभयारण्य वाठारांतले खाण हाताळणी प्रकल्प, सुर्ला सत्तरीचो पंचतारांकीत अलिशान पर्यटन प्रकल्प, कुळ्या भगवान महावीर अभयारण्यांत येवपी पर्यटन रिसॉर्ट आनी भगवान महावीर अभयारण्यांत येवपी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रस्ताव. सुर्ला गांव जो आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो की अख्ख्या गोंयांत तो पर्यावरणीय पर्यटना खातीर नांवारूपाक येयल्लो. कित्याक ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा जे धबधबे 12 जाणांचो धबधबो आसा, मागीर लाडकेचो धबधबो आसा आनी ह्याच गांवांतल्यान म्हणजे फुडें कर्नाटक जे आसा ते कर्नाटक कळसा भांडुरा प्रकल्प आसा तो घेवपाचो आसा. आनी अशा ह्या वाठारान जो वाठार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम आसा, ज्या वाठाराक 1999च्या कायद्यानुसार म्हादय अभयारण्याचो भाग जाल्लो आसा, थंयच ह्या प्रकल्प जो आसा पायकाचो सडो जो आसा त्या सड्याचेर हो प्रकल्प सरकारान घेवपाक मान्यता दिल्लेली आसा. खरी म्हणजे ही राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ जे आसा हेंच्यांनी वन्यजीवाच्या हिता खातीर पयले प्राधान्य दिवंक जाय. हांव सरकारा लागीं विनंती करता की तुमी परत एकदा पुनर्विचार करात, कित्याक नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ आनी स्टेट बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ हेंच्यांनी ताका जी मान्यता दिवपाची प्रोसेस जो केल्लो आसा तो पुराय तरेन चुकीच्या हेचेर आधारार आसा. But we are putting pressure on everybody. We have written also to Environment Minister in Delhi saying that you are not justified in permitting this type of large-scale assault on Goa's wildlife sanctuaries. Right now this is Madhe and Mole. आमी हे मातशें बंद करा आनी तुमचे नाका आनी करपाचे तुमी भायर करा, खंय तरी करा, but don't do it within the wildlife sanctuaries. That is the only place that is also protected by Western Ghats ecology experts panel. You cannot do anything there. You cannot do any mining there. You cannot do anything. So please leave it as it is and don't take anybody unnecessarily into these wildlife sanctuaries. Let the animals have some peace of mind. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्स म्हणटा आमच्या माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां, कित्याक लागून आमच्या काली गांवांत तेणें उदरगतीचो एक पावस हाडून दवरलो आसा आनी काली गांव एक उदरगतीचें पावल उचलिल्लें आसा. तरी पूण हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागतां, फाटलीं काही 2 वर्सां जाले वायल्ड लायफा भितर लोडिंग आनी अनलोडिंग हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आनी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी रिक्वेस्टी केल्ले तो आमी वायल्ड लायफाच्यान एक 2 किलोमिटर फुडें थंय ऑलरेडी यार्ड एक्जिस्टींग आहा थंय शिफ्ट कर म्हणून. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजेर एक गांवच्या फुल लोकांचो ओपन म्हणून तो यार्ड बंदी केल्लो. आतां काही हालचाल चालू आसा थंय यार्ड चालू करपाचो. आमी प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन एक निवेदन करता, आमच्या काली गांवांत तें लोडिंग अनलोडिंग सिजाचें आसा तें 2 किलोमिटर वायल्ड लायफाच्यान 2 किलोमिटर थंय यार्ड आसा थंय व्हरचें आनी काली गांवाचेर एक न्याय दिवचो. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर. रोरो फेरीबोटींक दिल्ल्या नांवावयल्यान बोवाळ पडला. एके फेरीबोटीक द्वारका जाल्यार दुसरेक द्वारका अशें नांव दिलां. ह्या फेरीबोटींक गोंयच्या न्हंयांची वा गांवांची नांवां दिवपाक जाय आशिल्ली म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सरकाराचेर खर टिका केल्ली. गंगोत्री आनी द्वारका ही आमच्या देशाच्या संस्कृतीची प्रतिका. जाका कोणाक ही नांवां परकी दिसतात तो भारतीय आसपाक शकना म्हूण केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपादान पाटकाराक प्रत्युत्तर दिलां. एके फेरीबोटीक गंगोत्री जाल्यार दुसरे फेरीबोटीक द्वारका अशी नांवां दिल्यात. ह्या फेरीबोटींक गोंयच्या न्हंयचें वा गांवाचें नांव दिवं येतालें.
पूण तशें करिनासतना तांकां द्वारका आनी गंगोत्री अशीं नांवां दिल्यात म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयल्लो. आज जेन्ना हांव फेरीबोटींतल्यान येतालो पण तुमी सांगलें की मंत्री आज ते फेरीबोटी रो फेरीची ट्रायल घेतालो आनी त्या रो फेरीक हांवें पळयलें 2 आज गोंय सरकाराक आनी म्हाका दिसता खास करून मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवपाक जाय. ज्यो 2 रो फेरी ज्यो हाडल्या तुमकां गोंयच्या खंयच्याच न्हंयेचें नांव मेळना, तुमकां गोंयच्या खंयच्याच गांवाचें नांव मेळना. एकट्याक नांव दिलां गंगोत्री आनी दुसऱ्याक नांव दिलां द्वारका. तुमी म्हणून ते उत्तर प्रदेशाक चलोवच्यो आशिल्ल्यो, तुमी गोंयांत कित्याक चलयतात? फेरी बोटींक दिल्लीं नांवां भायलीं म्हूण बोवाळ पडला. हाचेर केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकाक विचारल्यार ते सांगतात नांवां भायलीं न्हय. गंगोत्री आनी द्वारका ही आमच्या देशाच्या संस्कृतीची प्रतिका. जाका कोणाक ही नांवां परकी दिसतात तो भारतीय आसपाक शकना म्हणून मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो. गंगोत्री आसतले किंवा ह्या आसतली ह्या द्वारका आसतली हे आमच्या संस्कृतीची चिन्ह आसात. सगळ्या जगांतले सगळे लोक ताका मानतात, भारतांतलेच नाही सगळे धर्माचे लोक ते ह्या महातीर्थाक मानतात आणि म्हणून ही आमची गौरवाची गोष्ट आहे. बीबीसी प्रेसिडेंट काँग्रेसचा अमित पाटकर तिने म्हटलं की दाळवार आणि जी गोदावरी आहा ती गोंयांत चलोवची न्ही, ती उत्तर प्रदेशाक चोयना जाल्यार थंय व्हरून चलोवची म्हणून कित्याक नांवां भायलीच वता हय तिने स्टेटमेंट केला. नाही तो मात हिंदुस्थानाक तो मानिना असोच ताचो अर्थ. जर ताका गंगोत्री आणि द्वारका ही परकी दिसतात जाल्यार तो इंडियन म्हणपाचे लायकेचो ना अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोमनीदाद जमनीचेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर घरांक नियमीत करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक राज्यभरातल्या कोमनीदाद अध्यक्षांनी विरोध केलो. जर ही घरां नियमीत केली जाल्यार आमी सर्वोच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली. कोमनीदाद जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां नियमीत करपाविशींच्या सरकाराच्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयात वचपाचो निश्चय सेव्ह कोमनीदाद सेव्ह गोवा कॅम्पेना अंतर्गत वट्ट 67 कोमनीदादीचे अध्यक्षांनी केला. या खासा बसकेक पुराय राज्यभरातले 67 कोमनीदादीचे अध्यक्ष हजर आशिल्ले. हातूंत कारमोणा कोमनीदादचो अध्यक्ष आनी बाणावलेचो आमदार बेन्झी विएगस आनी चिंचोणेचो एटॉर्नी आनी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा लेगीत उपस्थित आशिल्लो. So this is my third term as the president of Karabuli Kumdad. One thing what we have not done, no NOC is given to anybody who had asked us, आमकां renovation करपा जाय, घरा कितें काम करूं जाय, जे कोण इलिगल स्ट्रक्चर्स आहाय तांकां आमी बरोवन एक देखो NOC मुगे टर्मा दिलो ना आनी आमी दिवपाचे नाय. This is the first step as a president what we have done. एक सिग्नेचर करपाक and this is my appeal to first everyone. आमगे कुमदादी कमिटी आणि प्रेसिडेंट जरी तरी सारखे रावले जाल्यार एक सिग्नेचर दिना काय तुमकां हो जो टर्म 1.5 वर्सां आहा एक टर्म जे तुम भाशेन दिताय कुमदाद दिताय ते आम रिप्रेझेंट करतले अँड वी विल फाईट फॉर द कुमदाद राईट. कुमदादी भाटां कोणाच्यानी घोरा इलिगल एन्क्रोचमेंट कोण बांदपा जायना आनी हेच्या मुखार जावपाक. कुमदादी जमनीचेर पहिले केन्ना इलिगल बांदूं जायना आतांय बांदूं जायना हेच्या मुखारय बांदूं जायना हे कोणाच्यान चेंज करूं जायना. ह्या उतराचेर हांव तुमगे उतर घेवन आमी असेंब्ली आता जी 21 तारखेक कॉमेंट्स जाता वी विल बी युअर व्हॉइस. युअर ट्रस्ट इज आवर अकाउंटेबिलिटी. आमच्या कोणाच्यान डिफीट करपाक जायना आनी आमच्यान कितेंय कोण घेवपाक जाता. सो आयज सभासकी दिता 67 कोमदादी एकठांय जातात. पयलीच फावटी म्हाका दिसता एकठांय जाल्यार मुवमेंट मुखार वचपाक तुमी तयार जाल्यात. जेन्ना एडवोकेट जेन्ना म्हाका फोन मार अशें आहा तेन्ना ताका स्ट्रेट सांगलां जे कोमदाद ते डिसिजन घेता ते आमी फॉलो करतले आनी आमी ते असेंब्लीन व्हरतले म्हणून. आनी एक मेन्शन केलें एक फ्रेंड आहा वोट बँक पॉलिटिक्स म्हणला MLA खंयच्या लुगार थारी आहा जाल्यार तांकां कोणाकूय सांगता तिका घर घाल आनी बांगट म्हणून मागीर मुखार मागीर पूण असले हांव सांगता तुवेंनी सांगला ते भाशेन असले खंयचेच वोट बँक आमी केलो ना कोणाकूय सांगलो ना हे लुगार MP आमी घर काड म्हणून आनी ते केल्ले ना हेजे मुखार आमी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. बेतकी खांडोळा पंचायतीचेर परतून एक फावट गोविंद गावडे समर्थक विशांत नाईक आणि संजीवनी तळेकर सरपंच आणि उपसरपंच पदाचेर विराजमान. विरोधी पंच दिलीप नायकाच्या गटातली एक बायल पंच वांगडी फुटिल्ल्यान घडल्यो नाट्यमय घडामोडी.
गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान डच्चू दिल्या उपरांत गोविंदाच्या पॅनलाची सत्ता आशिल्ले बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच विशांत नायकाचेर दुसऱ्याच दिसा 5 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. उपरांत कांय दिसांनी उपसरपंच संजीवनी तळेकाराचेरूय अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. गोविंद गावडे विरोधी समर्थक भाजपाचो थळावो फुडारी पंच दिलीप नायकान हातूंत म्हत्वाची भुमिका बजायली. मात सोमारा घडिल्ले नाट्यमय घडामोडींनी परतून एक फावट गोविंद गावडे समर्थक विशांत नायक सरपंच पदाचेर आनी संजीवनी तळेकार उपसरपंच पदाचेर बिनविरोध विराजमान जाली. दिलीप नायक गटांतली एक बायल पंच वांगडी फुटिल्ल्यान हें सगळें नाट्य घडलें. दिलीप नायकान सरपंच पदा खातीर केल्लो दावो फाटीं घेतलो. परतून एक फावट पंचायतीचेर गोविंद गावडेचें वर्चस्व प्रस्थापीत जालां. सरपंचाचें इलेक्शन हें गांवचें इलेक्शन आसता. गांवचे सगळे पंच आसता आनी त्या पंचाच्या मेजॉरिटी कोणाची जाली जाता पण सरपंच जाता. पण आमचे जे कोणी अविश्वास हाडलेले ती भितरली एकटी फुटली म्हणून आमी आनी थंयसर हें करना इलेक्शन हें करना अनोपोज केलें. सध्या अनोपोज केलें. एक पंच आमचो फुटलो. एक पंच फुटलो. लेडी पंच फुटली आमची. तितून म्हाका जास्त काही वाचें ना. तितून अविश्वास ठराव जावन तुमकां हांवें सांगलें हो एक जो विजय आसा हो सत्याचो विजय जावन आसा. कारण त्यो आनी फाटल्यो ज्यो कितें घडलें घडामोडी घडल्यो तेजेर आनी म्हाका कांय उलोवपाचें ना. पूण एकूच सांगतलो सत्याचो हो विजय सदांच जातलो. 2027 जेन्ना येतले तेन्ना आमदार जो आमच्या सत्याच्या वाटेर वयता म्हाका 27 सुद्दां परत एकदां आमचो आमदार निवडून येतलो ह्या वेळेचेर हांव म्हणटलो. परत एकदां सगळ्यांक विलेज पंचायत बेतकी खंडोळा त्याच्या आत्ताच जाल्ल्या निवडणुकीक म्हजे सरपंच श्री विशांत बाब नाईक आणि म्हजे उपसरपंच बाय संजीवनी तळेकर यांच्या संपूर्ण बेतकी गांवचे स्वाभिमानी आनी अभिमानी त्याच बरोबर म्हज्या प्रिय मतदारसंघाच्या वतीन हांव तांचे दोगांचे मना पासून अभिनंदन करता. प्रत्येक मार्गाचेर अडथळे आसतलेच पण ते अडथळ्याचेर मात करपाची कापास्ताद आमच्याय भितर आसा आनी आमी ते पावलो पावली आदच सिद्ध केल्ले आसा. हांव बाकीचे त्यांच्या बरोबर निवडून आयिल्ले पंच जे आसात ते पंचाचे हांव सगळ्यांच्या मना पासून अभिनंदन करतलो. आनी हांव इतलेंच म्हणटलो ज्या मतदारसंघान गेली आमी 8-8.5 वर्सां सातत्यान काम करता. प्रत्येक आमी मान सन्मान दिवपाचो प्रयत्न केलो. बरेचशे जाणांक मान घेवपाचें एखादें नासना ताका आमी कांय करपाकच शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. दिवचले काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियाना वेळार उलयतना आयकल्यान विजय सरदेसायाच्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात 5 लाख चौखण मीटर जमनीचें रुपांतरण जाल्ल्याची कागाळ काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराच्या कानार घाली. काँग्रेसीच्या संविधान बचाव कार्यावळींतलो होच व्हिडिओ उपरांत बरोच व्हायरल जाल्लो. या व्हिडिओक लागून काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डा मदीं राजकीय वातावरण तापला म्हणून सुत्रां सांगतात. सेटलमेंट केला तेजेर आमी बायोडायवर्सिटी कडसून सगळ्याचे काढून त्यांचे फोटो ते आहा ते आमी हायकोर्टाक प्रोड्यूस केले. ते हायकोर्टाक जर कितें जातलें कोण सांगू शकना ताका टायम लागतो. ते पण कितें वेगळे वेगळे सांगत आसता डेटी घेता. माझे गव्हर्नमेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की ते आणि हे केन्ना सेटलमेंट 70 to 39 माझ्या अंदाजान विजय सरदेसाय जेन्ना म्हाका दिसता हेजेर आसलो तेन्ना केला आसलो तेणे केले 5 लाख स्क्वेअर मीटर तेन्ना तेणी थंयसर सेटलमेंट धोरणान केल्ली आहा. 5 लाख स्क्वेअर मीटर तुम्ही पेपरार 5 लाख हाडून पण तेन्ना केली. दुसरे वटेन विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मंगळारा आपयल्या विरोधी आमदारांचे बसकेक गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पार्टीचे आमदार हजेरी लायतले की ना हे विशीं अनिश्चितता आसा. युनायटेड अपोजिशना मदीं कितें चल्लां हाची काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांकां कांयच कल्पना ना. ह्या सगळ्या प्रकाराची म्हायती जाणून घेतलो म्हणून ठाकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलोवन दाखयला. एक प्रथा अशी आसता की जेन्ना असेंब्ली नोटिफाय जाता म्हणजे एक 15 दिसाचो पिरियड जेन्ना आसता जेन्ना गॅझेटाचेर येता की असेंब्ली ह्या दिसांक जातली तेन्ना इमिजिएटली जॉयंट ऑपोजिशनाची मिटींग आपोवंक जाय ही प्रथा आसता. हांव हाजे पयलीं प्रताप सिंग राणे दिगंबर कामत आनी थोड्या टायमाक मायकल लोबोच्या अंडर ऑपोजिशन म्हणून काम केलें. ही प्रथा ते फॉलो करताले. जेन्ना व्हडलें सेशन आसता चड करून मॉन्सून सेशन तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय. आतां प्रोसेस सोंपलो फाल्यां लास्ट दीस ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो. सो ती बिझनेस एडवायजरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली
जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली वावर काडप आशिल्लें तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप शक्य जातलें हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच म्हाका म्हजे मनान आनी म्हजे तकलेन येना ताजे खातीर ती मिटिंगेक ते वचप ना हांवें डिसायड करूंक ना म्हणून आय एम स्टेटिंग फॅक्ट्स. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगाव मार्केट वाठारांत नितळसाण नाशिल्ल्यान व्हड समस्या उप्रासल्या. मार्केट वाठारांत आशिल्ल्या भौशीक शौचालयाची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाता. हो आतां दिसपट्टो प्रस्न जावन रावला म्हणून विक्रेते आनी मार्केटांत येवपी लोक सांगतात. फाल्यां कोणाच्याय भलायकेचेर परिणाम जाल्यार कोण जबाबदार असो प्रस्न मडगांव नगरपालिकेचे आदले नगरसेवक राजेंद्र आजगांवकर हांणी उप्रासला. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून बेगोबेग प्रस्नाचो सुटावो करचो म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. आतां आमी हांगा टॉयलेटी कडेन आयल्या कित्याक खूब फावटी अशें कितें जालां ते फातर बी सगळे वयर आयल्या आनी ताका लागून कितें जालां टॉयलेटी हांगा दिसान दीस खूब लोक येता यो वच करता. फालीं जर कितें जालो कोणाक पांय जर सकयल गेलो ते फाटून वचून तो सकयल पडपाक शकता. हाजी पयलीं आमी कावन्सिलर म्युन्सिपाल्टी हाडून सगळ्याक दाखयलें तांणी इंजिनियरूय हाडून थंय दाखयलें पूण अजून ताजेर कांय हें केलें ना म्हणून हांव म्युन्सिपाल्टी आनी कडेन मागता की बेगी बेगीन तें सारकी करचें आनी थंय सगळें चिकोल जाला सगळें हें जाला तोय बेगीन बेगीन निवळ करचें. प्रॉब्लेम जाता बायलांक लागून गोश्टी आतां हळशीक येवपा वचपा वाट नासता थंय जाणटेली आमगेली आसा मार्केटान ती येवपाक सुद्दां हांगा येवपाक त्रास जाता तांकां कित्याक त्यो खात्री बी येवल्यांचे सगळें पडलें आमकां निवळ करून दिवचें. बाजरान म्हणटा ते कितें जालां समज सद्या एट द प्रेझेंट म्हणटा ते सोलोबाचे व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. सोलोब म्हणटा ते मडगांव मार्केटान ना लोकांनी खंय वचपाचें हे व्हडलो प्रश्न चिन्ह पडलेलो आहा. सोलोब एक दीस आसता चालू एक 8 दीस बंद आसता केन्ना उदक नासता केन्ना काय ना. अरे मडगांव समज सोलोब समज जाय ना जाल्यार कितें फायदो म्युन्सिपाल्टी इतलो पयसो दिवन कितें फायदो कितें आहा म्युन्सिपाल्टी. सगळे मार्केटांतले लोक सगळे बायलांक थंय वचपाचे. आज ती परिस्थिती पळयात कितें जालें तें फाल्यां थंय कोण कितें पांय मोडलो कितें मोडलो ते जबाबदार कोण. गोंयचे नवे राज्यपाल म्हणून पुसापती अशोक गजापती राजू हांची नियुक्ती जाल्या. ते आदले केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री आशिल्ले. विशाखापट्टणमच्या विजयनगरमच्या निमण्या महाराजाचे ते धाकले पूत. गोंयचे आदले राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांच्या जाग्यार तांची नियुक्ती जाल्ल्याचें कळटा. फोंड्या म्हालांतल्या एका 32 वर्सां पिरायेच्या बायलेचो अश्लील व्हिडिओ काडपाच्या प्रकरणात 17 वर्साच्या अल्पवयीन चल्या आड फोंड्या पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या अल्पवयीन चल्याक अपना घरात धाडटले अशें कळटा. कांय दिसां पयलीं रातचे वेळार ह्या चल्यान बायलेचो जनेलांतल्यान मोबायला वरवीं व्हिडिओ काडिल्लो. फोंड्या म्हालांत 8 जुलयाक एका 17 वर्सां पिरायेच्या चल्यान एका बायलेचो अश्लील व्हिडिओ काडपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 8 जुलयाक सांजेच्या 8:15 वरांचेर काळखाचो फायदो घेवन हो अल्पवयीन चलो आपल्या मोबायला वरवीं ह्या बायलेचो जनेलांतल्यान अश्लील व्हिडिओ काडटालो. व्हिडिओ काडटना बायलेन ताका पळयलो आनी बोवाळ करून आपल्या घरांतल्यांक ताची म्हायती दिली. ते प्रमाण हे बायलेच्या घरांतल्यांनी त्या चल्याचो सोद घेवपाचो यत्न केल्लो मात तांकां तो सांपडलो ना. हे विशीं बायलेन फोंड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. ते प्रमाण फोंड्या पुलिशेन तपास करून 17 वर्साच्या चल्याक ताब्यांत घेतला. तशेंच ताका अपना घरात धाडटले अशें कळटा. फोंड्या वाठारांत 8 जुलयाक सांजेच्या 8:15 वरांचेर एका बायलेचो खिडकेच्यान व्हिडिओ काडटा आसतना तिणें पळयलो आनी तिणें फोंडा पुलिसेक म्हायती दिल्ली. तेजे नंतर फोंडा पुलिसांनी ती कंप्लेन रजिस्टर केली आनी त्या भुरग्याचो शोध घेतलो. तो भुरगो 17 वर्सांचो आशिल्ले कारणान ताका सद्याक ताब्यांत घेवन पुलिसांनी ताका अपना घरान व्हरपाक तेजी तयारी केल्ली आसा. ह्या प्रकरणांत PI विजयनाथ कवळेकर यांनी खूब मेहनत घेतलेली आसा. कारण जो भुरगो व्हिडिओ काडून पळयल्लो आनी काळखाच्या टायमार पळयल्ल्या कारणान कोणीच ताका पळयलें नाशिल्लो पूण तो पुलिसांनी ताका आपल्या चालाकीन ताका ताब्यांत घेतलेलो आसा आनी तेणी आपलो गुन्हो मान्य केल्लो आसा. सद्याक तो मोबायलूय बीन फोंडा पुलिसांनी ताब्यांत घेतलेलो आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर सोमेश च्यारी. स्टार्टअप्स आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा खातीर AI केंद्र स्थापन करपाचे उद्देशी आसा. शाळा आनी उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात AI सुरू करतले.
उद्देग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्यान AI मुखार व्हरपा खातीर समर्पित मंडळ स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. तशेंच राज्य सरकार AI आधारीत व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुरू करतले अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. गोंयांत स्टार्टअप्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स खातीर AI केंद्र स्थापन करपाचे उद्देश आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. AI उपक्रमाचो शिक्षणीक अभ्यासक्रमात आस्पाव करतले. तशेंच AI मुखार व्हरपा खातीर उद्देग आनी शिक्षणीक संस्थांच्या सहकार्यान मंडळ स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार सांगले. गोवा AI मिशन 2027 विशीं घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंय राज्य हे तशें पळोवंक वचत जरी लोक फक्त टुरिस्टीक स्टेट म्हणून वळखताले, ते इन फ्युचर स्टार्टअप आणि AI हाच्या बाबतीतूय गोंयांत खूब मेजर काम जावपाक जाय. ताची सुरवात ही आयच्यान जाली म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणजे आमी जेका म्हणटा की फ्युचर रेडी स्टुडंट्स आसपाक जाय, ताज्या खातीर म्हणजे इंडस्ट्री आनी अकाडमिया जी आसा हांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपा खातीर स्टार्ट फ्रॉम द इंजिनियरींग स्टुडंट्स करता आसतना इतकेच न्ही तर एट अ स्कूल लेवल सुद्दां AI इंट्रोड्यूस कशा पद्दतीत करपाचो हे ह्या कावन्सिलाच्या मार्फत ठरयल्ले वतले. आणि आमी आज म्हणजे गोवा AI मिशन सुरू करता आसतना ताच्या खातीर जी कावन्सील बॉडी फॉर्म करता त्या AI कावन्सील बॉडीचेर म्हणजे स्वता हांव आसत, रोहन खंवटे जर आसतलेच, बट इंडस्ट्रीतले बीग पार्टनर्स दोज आर इन द AI सेक्टर्स हांकां ह्या कावन्सिलाचेर घेवपाचे सरकारान थारायला, जेणे करून इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो वेरियस AI रिलेटेड गोष्टी ज्यो आसा म्हणजे इन अ गव्हर्नन्स आसतले किंवा आमी जेका म्हणटा एड्युकेशन सेक्टरांत आसतले. म्हणजे फ्युचरांत भुरग्यां खातीर इनिशियल स्टेज पासूनच AI इंट्रोड्यूस स्टुडंट लेवलाचेर करप. त्याच्या खातीर इन फ्युचर इंडस्ट्रीच्या मदीं AI हो कंपल्सरी उरतलो हे दिसपाक लागलेले आसा. आमी गोवा AI कावन्सील जाता तितके बेगीन फॉर्म करून गोवा AI मिशन 2027 हे जे आसा हे लॉन्च करपाक शकता. गोंय सरकार AI आधारीत व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुरू करतले. ह्या चॅटबॉटाक लागून लोकांक व्हॉट्सॲपा वरवीं प्रमाणपत्रां तशेंच हेर कागदपत्रां मेळप सोपें जातलें अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. स्ट्रॉंग फोकस ऑफ गोवा AI मिशन 2027 सांगपाक खूब आनंद जाता की गोवा ऑनलायन सर्व्हिस आमी 2017 सुरू केल्ली आनी ती तुमकां नेटार बाकीच्या हाजेर मेळटाली. आमी आतां रोखडेच आमी AI पावर्ड चॅटबॉट सुरवात करतले. तो मुख्यमंत्री ह्या दिसांनी एकदां इनॉग्रेट केले. त्या माध्यमांतल्यान जवळ 240 गव्हर्नमेंट सर्व्हिस तुमकां सादे व्हॉट्सॲप सारकेल्या हाजेर चॅटबॉटाच्या माध्यम म्हणजे व्हॉट्सॲपार मेळटल्यो. सुविधा ह्यो सरकारा कडेन सारक्यो लास्ट मनशा कडेन पावप हें जें आमचें धोरण आशिल्लें तातूंत मुख्यमंत्र्यान एक क्लियर सांगिल्लें की CSEs, BLEs being offline mode, गोवा ऑनलायन सर्व्हिस ऑल्सो हॅज टू इव्हॉल्व आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून चॅटबॉट सर्व्हिस चालू करून जवळजवळ म्हणजे रेजिडेन्स सर्टिफिकेट बी तुका मेलार वचच्या पेक्षा खंय बशिल्ल्या कडेन व्हॉट्सॲपार गेलो रेजिडेन्स मेळटली, डायव्हर्जन्स मेळटली, इन्कम मेळटली. ही सुविधा मेळटकर भुरग्यांक तरुण पिढीक फुडार सारको बरो मेळचो हे ध्येय धरून जे मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें ते विजन वी आर कॅरिंग अहेड. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक TVच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणूक